उपकारातून अर्गां पाठून बलिदान हे भेटयता गायता सोमिया असू धनिया संसार गाजो तुझी महिमा गायता सोमिया असू धनिया संसार गाजो तुझी महिमा Devikana nam sopus kertai kurpe dinya nam kane kaitai kansan bida painarada sangadiv tum selaitai Devikana nam sopus kertai kurpe dinya nam kane kaitai Kaisan bida poinarada sangadiv tum selaitai gaita sumia asu dunia samsar gazo tuji महिमा गायता सोमिया असू धनिया संसार गाजो तुझी महिमा संतोषाच्या उमाळ्यांबरोबर सोम्या तुझे घरी जमल्या उपकारातून अर्गां पाठून बलिदान हे भेटयता गायता सोमिया असू धनिया संसार गाजो तुझी महिमा गायता सोमिया असू धनिया संसार गाजो तुझी महिमा मोगाच्या बाबा बहिणीनो आयच्या दिसा क्रिया सबार तेमतावन आमची पयलो कुंभारची भुरगीं तशेंच वडिलां भुरग्यांची राखून आसली आनी आज हो दीस देवान आमकां फावो केला त्या देखून आमी देवाक ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन अर्गां दिवया न्यायच्या ह्या संदर्भार ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक तुमकां भुरग्यांच्या वडिलांक कुटुंबाच्या सद्यांक आनी आज जाल्ल्या सर्वांक स्वागत हांव मागतां आनी आयच्या ह्या मिसाचे इरादे तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी करतां हे मीस अर्गां जावन दिलां सा जाकोबाच्या मनाक कुडप वाड्या घरांनी तांणी तांचे वाड्या फेस्त आचरण करच्या संदर्भाक तशेंच अर्गां जावन भेटयता हांव फ्लोरा बुतेल्लो पिंटो नगर अर्गां जावन विल्फ्रेड आनी लाविना दांतीस अमृतनगर ये वाडो
अर्गां जावन एलियास आनी अनिता डिसोजा तिरवेल, देवादीन सिरिल मिरांदाच्या आत्म्याक आयरीन मिरांदा किराम आनी भेटोवचे, देवादीन लिल्ली अल्वारिसच्या आत्म्याक रोशन आनी सारिता अल्वारिस मारियानगार आनी भेटोवचे, देवादीन तेरेसा लोबो हिच्या आत्म्याक फ्रांसिस लोबो भविष्यनगर आनी भेटोवचे, देवादीन बॅप्टिस्ट क्रास्ताच्या आत्म्याक सपना सल्डाना धर्मगिरी आनी भेटोवचे, तशेंच अश्विन डिसोजा प्रगतीनगर हांच्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या चांद्यां खातीर भेटोवचे. सर्व हे इरादे मतीन दवरया. भावां भयणी सोबे मेळोवन आमी अर्गां दिवया. अंतरलेल्या भावां भयणी पासत प्रत्येक तरान मागया. तशेंच आमच्यो गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो आसात त्यो सोम्या समोर आमी दवरया. भक्तीपणी हें बलिदान आमी भेटोवया. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एक कुटाम सावन सोम्याच्या मेसा बावारी अर्गा बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आज आमकां धरतो संभ्रम. आमच्या फिरगजेचे 27 भुरगीं आमी पयले फावटी जेजूक पवित्र एवकारिस्ताच्या साक्रामेंटाद्वारे सेवन आमचो इश्ट आनी सोमी म्हूण स्विकार करता. जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमी साबार दिसा तावन अत्रेगून आसल्या आनी आमी बरी तयार आयकन आयच्या पागी दिसा जीवन जेजूक सेव आयती जाल्या. जेजू म्हणटा, कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो ससनाक जियेतलो. देखून आमी जेजूक व्हडा मोगान आनी विश्वासान आमच्या काळजान स्वागत करता. आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्यात एक हिंड जावया म्हणलो संदेश दिता. बऱ्या गवळ्याक आपल्या शेळयेचेर सदांच हुस्को आसता. गवळी नातल्ल्या लोकांचो जमो पळोवन जेजू सुरसुरता आनी तो ताका गवळी जाता. गवळी नासतना शिंपडलेल्या लोकांक आपणा ती एकवटायता आनी शिकयता. जेजूचे पाटलावदारा जावन आसच्या आमी एकवटाचो मनोभाव, एकामेकाचे कश्ट समजोवची सोंसणीकाय आनी एकामेकाचे गरजांनी पावचे उदार काळीज जेजू आमकां दिवन दी म्हूण ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. बाबा भयणीनो, प्रस्तावनांत भुरग्यांचे अत्रेक आमी आयकले. साबार दिसां जावन ह्या घडयेक आमी राखून आसल्या म्हणून भुरग्यान आमचे मुखार ताची बगनां दवरली. जेजू आमचो इश्ट जावन काळजांत येता म्हणून ते म्हणाले. भयणी जाय की जेजू जावन आसा आमचो इश्ट. आनी मोगाच्या भुरग्यानो, प्रत्येक जावन तुमचो आज इश्ट जावन तुमच्या काळजांत जेजू येता. तो जेजू तुमकां सदांच बरो गोवळी जावन आयच्या मिसाच्या संदेशा प्रमाणे राखता आनी सांबाळटा. तुमच्या सांगाताच आसा, कित्याक तुमच्या काळजांत तो येता आनी तो थंयसर वस्ती करता. आज कितलो अत्रेक तुमचे थंय आसा, तसो अत्रेक सदांच तुमच्या काळजांत जिवो दवरूंक प्रयत्न करा. तुमचे थंय सोम्याचो मोग दिसान दीस वाडोवन दी. सोमी तुमकां आपल्या बेसाबांनी भरून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान तुमचे खातीर मागता. तशेंच भुरग्यांच्या वडिलांनो, तुमी आशेवन आसल्यात तुमच्या भुरग्यांक इश्ट जावन जेजून आपल्या काळजांत येजय म्हणून तुमकांय सर्व बेसाबां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. भावां भयणीनो, सर्व आमी सांगाता जमल्या मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या भुरग्यां खातीर मागूंक
आनी सोम्याक आमी आमच्या काळजान घेवंक तर नितळ निर्मळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पवेदांत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवंत संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमच्या सुरवणेचें काम संपयलें. ह्या पवित्र संस्कारान पुना उदेशी ताच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचो तो सुगूट आमी विस्वासान परगटतां. ताचे वरवीं आमच्या सुरवणेन दिसान दीस अदीक संपूर्णयेन आमकां वांटो दी म्हणून आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता
ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सरवाचो हिंड ओगडायतात आनी शिंपडयतात त्या गवल्यांचे कटा. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गवल्या विशीं. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिंपडयला आनी ताका पयस दावंडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट कर्णाचे फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक दावंडयला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकड्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरावाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. सरव हांव गवल्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच बियोवचे नांत वा आकंतान भरचे नांत. तांचे मदलो एक पर्यंत सुकून वेसो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. पळया, येतले दीस. उलयता तो सर्वेस्पर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतालो. तो खरो राय कसो शाणेपण रास चलयतालो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळतालो. ताच्या दिसांनी जुदाचे धारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. म्हाका तो आपूण ओडता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका देट दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना.
पावलोन कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमच्या पासत दिवची हें म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या राखठान थीर केल्लो नवो सल्लो जितल्या पावटी तुमी ती पियेतात तितल्या पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितल्या पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितल्या पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचें उतर हें देवाचें उडपकार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आता धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आपणे केल्ले आनी शिकयले सगळें तांणी ताका कळयलें तवळ ताणें तांच्या लागीं म्हळें तुमी तुमच्या इतल्याक एक ओरे विंगड सुवातेक या आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातले आनी ते दोनीर सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले पूण ते वेतात ते पळोवन सबार आनी ते खंय वेतात म्हूण परकिले देखून सर शहरांत हावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवन गेले आनी जेजू ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले अशें दोनी वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो गवळी नातल्ल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचे काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो देवाचे उतार वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी पयले पटी जेजूक काळजान सेमच्या नेणतोल्या भुरग्यानो जेजूचे येणे जेजूचे जल्म पवित्र जाग्यार जाता आमच्या काळजांत जेजू जल्म जे जाल्यार आमी बरें व्यक्ती जावंक जाय नितळ निर्मळ आनी पवित्र काळीज आमचे थंय आसूंक जाय मोगाळ नेंतोळ्या भुरग्यानो तुमी पवित्र आसात कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसास
तुमचो कुमसार जाल्लो आनी आज तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत सेमच्या खातीर तुमी राखोन आसात. आज तुमी जेजू कडेन कितेंय उपकार मागल्यार तो तुमकां फोबो करता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार दोन संगती हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयले सुवातेर वडिलां कडेन. मोगाळ भाव भयणीनो आनी ह्या भुरग्यांच्या वडिलांनो, तुमी ह्या भुरग्यांक दोतोर्ण शिकयली आसा, क्रिस्ती भावार्थ दिल्लें आसा. ही एक वर्ती जबाबदारी. तुमच्या लग्ना वेळार जेजू मुखार तुमी बासतिल्ली. येजाक तुमच्या लागीं मागता आसतना, तुमकां बेसांव आनी आशिर्वाद दिता आसतना तुमी उसारले आसा. तुमी तुमच्या भुरग्यांक भावार्थांत वागयतात म्हणून. आनी तसो वांटो जावन भुरग्यांचे देणे फोव जाल्ल्या उपरांत 40 दिसांनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी देव मंदिराक आपोवन हाडले आसा, पवित्रसाण दिल्ले आसा. ताचे उपरांत ह्या भुरग्यांक तुमी जायते तयाराय केला, तांकां भावार्थ दिला, तुमी दोतोर्ण शिकयला आनी आज परत तांकां तयाराय करणं, तरबेती करणं, परत तांकां हांगासर सोमयाक जेजूक तांच्या काळजांत स्विकार करच्या खातीर तुमी तांकां आपोवन हाडला. तुमकां अभिनंदन पटयता. आनी तुमी केदाळा हो भावार्थ दिवनूच आसात, तवळ ही भुरगीं एकामेकां संतोश दिवची. तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या परिसरांत, फिरगजेंत संतोश दिवची भुरगीं जावन परिवर्तन जातात. आनी ह्या वेळार तुमी तुमचो भावार्थ दिल्ल्या वेळार खंडी जावन तुमकां हे खुशी आन येता. पवित्र सभेंत दोग भावार्थाचे खांबे आसात, भगवंत पाऊल आनी भगवंत पेद्रो. वडिलांनो, ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायनो, तुमच्या कुटुंबांत तुमी भावार्थाचे खांबे जावन आसात. कित्या म्हळ्यार केदाळा तुमी देवाच्या सवळेंत आसात, देवाचेर होंदोन जियेतात, देवाक लबदोन जियेतात. तवळ तुमचो भावार्थ जिवाळ आसता आनी हो भावार्थ तुमच्या भुरग्यांक दिवंक जाता आनी भुरग्यांचोय भावार्थ जिवाळ आसचें पळोवंक जाता. आमी कोरोनाच्या वेळार आमी आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी तशेंच आदल्या वर्सा मिसां नातल्लीं थोडे म्हयने आनी ह्या वेळार आमी मिसां ऑनलायन पळयल्ले आसात. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाळ वडिलांनो, आतां मिसां सुरू जाल्यात. देखून आमी ऑनलायन मिसां पळोवचे सोन न्हू, आमी पवित्र टेंपलाक, देव मंदिराक मिसांत आमी वांटेली जावचें गरजेचें. तुमी केदाळा जेजूचो मोग करतात आनी तशेंच तो मोग तुमच्या भुरग्यांक करूंक शिकयल्या वेळार तुमच्या कुटुंबांत तो भावार्थ जिवाळ उरता आनी तो भावार्थ गुंडायसो जाता. आमचो भावार्थ आमकां मालगाड्यांत हांव आयिल्लो जावन आसा. आमच्या मालगाड्यांक, आमच्या आवय बापायक आमी पळयला जावंक पुरो. तांणी कितच्याय कश्टा वेळार तांचो भावार्थ सांडूंक ना. थोडे फावटी देवा तावन तांणी पयस गेल्ली जाल्यारय परत देवा सरशी तांणी आयल्यात. आनी हो भावार्थ आमी पळोवंक जाय. तांणी मागणें करचें, सबार वडिलां दिंबयेनी मागणें करतात, तर्स करतात आनी तांच्या भावार्था वरवीं आज आमचो भावार्थ घट जाला आनी त्या भावार्थान आमकां जिवंक जाता. देखून मोगाळ भाव भयणो आनी मोगाळ वडिलांनो, आज कशें तुमच्या भुरग्यांक ह्या देव मंदिराक तुमी आपोवन हाडला. मुखल्या दिसांनी केदाळा देव मंदिरांत मिसां आसात, त्या वेळार तुमच्या भुरग्यांक आज आपोवन हाडल्या बरीच मुखल्या दिसांनी तुमी आपोवन हाडूंक जाय. तवळ तुमकां मेळिल्लो भावार्थ तुमच्या भुरग्यांक दिवंक जाता. भावार्थाच्या वाडावळी कितें बरो उपकारतात तें सर तुमी करूंक जाय. कुटुंबांत मागणें,
वैयक्तीक मागणे मिसाचे बलिदान पवित्र पुस्तकाचे वचन हे सगळें केल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ जिवाळ उरता आनी आमच्या जिवितांत खंयचेय कश्ट आयल्यार आमच्या जिवितांत खंयचीय पिडा आयल्या वेळार तें सोसूंक सोंसणीकाय आमकां देव फावो करता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमी जिवाळ दवरचो गरजेचो जावन आसा. ही जावन आसा पयले विशय. दुसरो विशय आमच्या भुरग्यां कडेन हांव उलोवंक खुशी व्हरता. मोगाळ भुरग्यानो आज आमकां व्हरतो संतोशाचो दीस. तुमच्या काळजांत जेजू येता त्या व्यक्तींक हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयले सुवातेर सांत तेरेज जेजूक तिच्या काळजांत घेवच्याक ती लालयेवन आसली, आत्रे घेवन आसली. तिच्या घरा आसतना ती एक फावटी तिच्या आवयन उलोवचें आयकता. तिची आवय सलीन तिच्या व्हडल्या धुवे कडेन सांत तेरेजाच्या बाये कडेन अशें सांगिल्लें तिणें आयकल्लें आसा, तूं पयले फावटी जेजूक सेवताय आनी जेजूक सेवल्या उपरांत तुज्या जिवितांत बदलावन जावंक जाय. देव सक्कड पळयता म्हणलें आलोचन तुजें तें आसूंक जाय. पाता करचें तुवें पयस करूंक जाय. बरें जिवीत जिवंक जाय. हें आयकल्लें सांत तेरेजाक आमी जेजूचें ल्हान फूल म्हणून आपयता. सांत तेरेज हांव खंयच्याय वेळार कितेंय जावं जेजूचो मोग करतलें म्हणून ती निचव करता. मोगाळ भाव भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना देवाची कृपा देवाची बेसावां आमकां फावो जातात. केदाळा हें आमचें तें आसा, हें चिंताप आमचें तें आसा तवळ आमी मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणांत आमी वांटेली जाता. केदाळा असलें चिंताप आमचें तें ना तवळ कितें जाता आमी मिसाक वेळ करन येता. मिस भक्तीपणान आमी भेटयना. मिसा वेळार आमी कितें करता मोबायल आमी उपयोग करता आनी असलें सबार संगतेनी आमी मेतेर जावन आसता. देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आमचें तें येता आनी जेजूक आमी सेवता म्हणलो भावार्थ आमचें तें आसूंक जाय तवळ आमचें मिसाचें बलिदान खंडीत जावन भक्तीपणाचें जावंक पावता. सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल सांगता, जेजू सर्गीन तावन देंवन आयिल्लो ताबेर्नाकलांत वा शिबोर्यामांत रावचे खातीर न्ही, भागार सर्गीच्या की चड सोबीत आसल्या आमच्या काळजांत जिवोवच्या खातीर. मोगाळ भुरग्यानो सांत तेरेजान सांगिल्लें जेजू सर्गीन तावन देंवन आयिल्लो न्ही ताबेर्नाकलांत वा शिबोर्यामांत रावच्या खातीर, भागार सर्गीच्या की चड सोबीत आसल्या आमच्या काळजांत जिवोवच्या खातीर तुमचें काळीज सोबीत आसा, तुमचें काळीज नितळ आसा, तुमचें काळीज पवित्र आसा. देखून आज जेजू तुमच्या काळजांत येता. देखून तुमी जेजूक अर्गां दिवंक जाय आनी त्या जेजूक तुमच्या काळजांत सदांच तुमी ताचें हाजीरपण तुमी अनुभव करूंक जाय. दुसरो व्यक्ती जावन आसा कार्लो एक्टिस. हो 1991 जल्मल्लो. केवल 15 वर्सां जियेल्लो. 2006 इस्वेंत हो मरण पावलो. 15 वर्सांचो तरणाटो. हाका एवकरिस्ताते विशेष भक्तीपण आनी हाका भाग्यवंत म्हणून पासारला. आनी हो तरणाटो एवकरिस्ताची आजापा डॉक्युमेंट करून इंटरनेटांत तो पायस करतलो आनी पिडे वरवीं तो मरण पावता. सदांय तो मिसांत आजार जातलो आनी हप्त्यांत एक फावटी ताणें कुमसार जावचें आसलें आनी ताणें सांगिल्लें भो अपुरबायेचें उतार अशें जावन आसा, एवकरिस्त सेवले वरवीं हांव सदांच जेजू बरी जाता आनी सर्गींची रूच ह्या संवसारार म्हाका साकोवंक जाता. भाग्यवंत म्हूण ताका पासारला. सोम्यातय परतें आकर्शण ताका आसलें आनी ताची देख मोगाळ भुरग्यानो तुमी घेवंक जाय. तिसरो व्यक्ती जावन आसा डॉमिनीक सावियो. ल्हानप्रायेस मरण पावलो. एवकरिस्तातय व्हडली व्हडणी ताका आसली
आनी सदांच मिसाच्या बलिदानांत तो वांटेली जातलो आनी ख्रिस्त प्रसाद पयले पटी जेजूक सेवल्या वेळार ताणें 4 निर्णय केल्ले. पयले जावन आसा पाता करच्या की मरचें बरें म्हणून. केदीस तो पाता करूंक अवकाश दिनातलो. पातकाचे तळण्यांत आसतना तो पयस रावतलो. भाग्यवंत जिवीत तो जियेलो. दुसरें जावन आसा दुसरो निर्णय जावन आसा जेजू आनी मोरी म्हजो इश्ट. मोगाळ भुरग्यानो आमकां साबार जण इश्ट आनी इश्टिण्यो आसात आनी तांचो आमी मोग करता. आज जेजूक तुमच्या काळजांत तुमी सेवता आसतना तुमी जेजूचो मोग करूंक जाय. मोरयेचो मोग करूंक जाय. आज कुमगार जाल्ल्या उपरांत तुमकां थोडी धर्मीक वस्तू तुमकां दितात कोंत आनी बेंतीन आनी कोंत बेंतीन तुमी तुमच्या गळ्याक घालतात आनी कितें करूंक तुमी सदांच तर्स करूंक जाय. तर्स केल्ल्या वेळार तुमकां जेजूचो मोग करूंक जाता आनी मोरयेचोय मोग करूंक जाता आनी जेजूचो आनी मोरयेचो इश्ट तुमकां जावंक साद जाता. आनी तिसरो निर्णय डॉमिनीक साव्यनान केल्ले जावन आसा हांव कुमसार जातलो. कुमसार जातलो. आमी पातकी जावन आसा. आमचें तें उणेपण आसा आमचें तें आस्कत काय आसा देखून आमी कुमसार जावंक जाय. कुमसार जावचें आमी जेजू लागीं ह्या जाका लागीं न्ही. कुमसार जावचें आमी जेजू लागीं. सबार फावटी आमची चिंता आसता हांव घराच आसा हांव कांय पाता करिना हांव बरो व्यक्ती असले चिंता जाता. 2 वर्सां 3 वर्सां कुमसार जाल्यार पुरो असले चिंताप आमचें तें आसूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार आमी करनेन चिंतनान आनी उलोवण्यांत आमी सुकोन पडटा देखून आमी आमचें पातकाचें आमी पाताक आमी वळखून घेवंक जाय आनी कुमसार जावंक जाय. मदर तेरेजाक आमी जिवी सांतेन म्हूण आपयता. मदर तेरेजा कितले पटी कुमसार जातली. हप्त्याक 2 पटी ती कुमसार जातली आनी कोणेय मदर तेरेजा लागीं विचारलें आसा तूं कितें हप्त्याक 2 पटी कुमसार जाताय इतलें पुरा तूं बरें काम करताय कित्याक तूं कुमसार जाताय. ह्या वेळार मदर तेरेजान दिल्ली जाप जावन आसा हांव थोडे पटी बरें करूंक सुकोन पडटा. पळया इतलें तिणें काम करून बरें काम करून तिचें उतार जावन आसा हांव बरें करूंक सुकोन पडटा. थोडे पटी चिंतनान करण्यांनी आनी उतरांनी हांव सुकोन पडटा म्हूण तिणें सांगिल्लें. देखून मोगाळ भुरग्यानो आज तुमी जेजूक सेवला. हाच्या उपरांतल्या दिसांनी तुमी सुकोन पडटात पाता करतात तें सहज जावन आसा पूण तुमी कुमसाराचो सक्रामेंत परत परत तुमी स्विकार करूंक जाय. तवळ तुमचो आनी जेजूचो मोग तो गुंडायेचो जावंक पावता. चवथ्यान डॉमिनीक साव्यो आनी केल्लो निचेव जावन आसा निर्णय जावन आसा हांव सदांच मिसांक वेतलो. आनी तुमी मोगाळ भुरग्यानो केदाळ पुरो अवकाश आसा त्या वेळार तुमी मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटेली जावंक जाय. एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या केरळांत थंयसर एकल्या चलयेक IAS उत्तीर्ण जाल्ल्या एका चलयेक इगर्जेंत सन्मान केलो आनी ह्या वेळार त्या चलयेन सांगलें भग्नां जावन आसात आज म्हाका हो सन्मान आज हें वर्तें इनाम म्हाका फावो जाला जाल्यार म्हजी आवय बापाय ल्हान आसतनाच म्हाका मिसाक आपोवन व्हरतलीं आनी मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटेली जातलें आनी थंय तावन म्हाका कृपा मेळटा. आनी हांव म्हज्या शिकपाक लागून दुसऱ्या जाग्याक सुवातेनी गेल्ल्या वेळार थंयसर इगर्ज लागीं आसा जाल्यार खंयचेय भाशेन जावं दी हांव मिसांत वांटेली जातलें आनी तें जावन आसा म्हाका प्रेरण तें जावन आसा म्हाका प्रोत्साह देखून आज येदो व्हडलें स्थान म्हाका फावो जाला म्हणून ती चली सांगता. मोगाळ भुरग्यानो मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या वेळार खंडीत जावन जेजू तुमकां कृपा दिता जेजू तुमकां बेसांव दिता हें तुमी उडास दवरूंक जाय. ह्या वेळार आमी लॉकडावनांत आसल्या आनी लॉकडावनांत आसतना आमची एक संवय जावन आसा सडावत जावन यूट्यूबार वा फेसबुकार खंयचेय व्हिडिओ करून जावंक पुरो कुकींग करचें वा क्राफ्ट असले विविध व्हिडिओ करून आमी अपलोड करता. कित्याक सगळ्यांनी पळयचें आमकां लायक्स मेळचे म्हणून आमचें आत्रेक जावन आसा पळय की न्हय. आज तुमकां लायक्स मेळचे तुमकां आज लायक्स मेळोंक जाय. कोणाचे जेजूचे लायक्स मेळोंक जाय. केदाळा तुमी बरीं कामां करतात खंडीत जावन
त्या हर एका बऱ्या कामा वेळार जेजू तुमकां लायक्स दिवनच आसता. जर तर जेजू डिसलायक दिता जाल्यार तुमी बरी कामां करनात म्हूण जालें, तुमी कितें सुखी करतात म्हूण जालें. तवळ कितें करूंक जाय, तें सुखी तुमचे तावन कान तुमी पयस दवरूंक जाय आनी बरी कामां करूंक जाय. तवळ जेजूचे साबार लायक्स तुमकां मेळटले. देखून तुमकां आज पयल्या फावटी कुमगार सणच्या संदर्भार तुमकां अभिनंदन पडयता. देवाची कृपा आनी देवाची बेसांवां तुमकां मागता. आमेन. उबे रावून बवाडताची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक, सर्पदेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभावलो, अवकार मरियेतान जल्मालो, 5 प्रदिकार ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर्पदेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाशानो, जें कितें बावर्थान आमी मागता तें सगळें बाप आमकां दितलो. म्हणल्यार सुमयाच्या उतराचेर पातयेवन सर्व आमची प्रार्थना बापा समोर दवरया. बापा, पयत सभेच्या सर मुखेल्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपले तबेन दिल्ल्या सर लोकांक बरी शिकवण दिवन बरे जिणेची वाट दाखोवच्या वावरान तुजो सांगात तांकां लाभय म्हूण मागता. जावाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी बऱ्या गवळाची देख घेवन समाजाच्या सर लोकांक बरी योजना मांडून हाड सर्वांक बरे करच्या वावरान तांकां तुजो आदार लाभयन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आज पवित्र संस्कार घेवंक आत्मेक तयाराई करूंक कुमोक केल्या आमच्या विकार बापाचेर तुजे बेसांव घाल, तांकां सांबाळ. तशेंच सहाय्याक विगाराकी तुजे कृपेन आशिर्वाद बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन कुमगारान जेजूक आमच्या काळजान पयले फावटी सेवताना आमी सर भुरग्यांनी मिसाच्या बलिदानान संतांनी मोगान वांटो घेवन आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या जिणेन बावाडटा सोजवाड फांकोन बरें मार्गदर्शन दिल्ल्या आमच्या आवय बापायचेर, सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजे दैवीक आशिर्वाद आवत. तांकां बरी भलायकी, शांत समाधान दी. तांची जिणी क्रिस्ताच्या पावलांनी आसाशें आनी त्या द्वारी आमी जेजूक लाभून रावंक आमचे जिविती शेगुणांनी भरलेले जैशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिजो जिविताच्या उंड्या या पवित्र गड्या मी मागता. कोरोना पिढे वरवीं वळवून आसच्या सर आमच्या भावा भयणी पासून जिजुजा तांचो आदाराने बरवसो आनी तांची पिडा गूण कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या खासगी गरजां बसत आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगलां प्रत्येक जावन बऱ्या भलायके बसत तांचोय आमी उडास काडून मागया. सर्गींच्या बापा, कालतेपणान आनी बावट्टान उसारलेली ही आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजे दये एकवटान राबोवंक आनी बरी क्रिस्ती जिणी जियोवंक पवित्र आत्म्याचे सकत आमचेर फांकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Mucha obra que lo,
फुला विविध रस्ता स्वादी फळा आम्ही बापा तुझी भुरगी बाळा तानी घेऊन आयल्या पाया तळा शेतान तुझ्या फुल्यान फुला विविध रस्ता स्वादी फळा आम्ही बापा तुझी भुरगी बाळा कानी घेऊन आयल्या पाया तळा घे बापा घेऊन घेवा मुनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल माझारकान क्रिस्ताच्या घे बाबा घेऊन घेवा मुनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल माझारकान क्रिस्ताच्या बदल माझारकान क्रिस्ताच्या भावा बहिणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेने आमच्या नेमक्या पुलिसवेच्या देवाक सरेस्पोर म्हणून घेऊ. भोव मोगाळ बापा आमच्या सर्वने सोवडास संभ्रमून येदेनी आमी तुका भेटयता ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची कुना आनी प्रिती मोगाची गांठ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पव तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामिक करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्याचो शासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटोवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे बसत भरायलेले ताचे रगात पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Baba, Sargani Somsa, Bala
तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्र अनुभव जाता उदें दिता नसतें प्रियान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटवूंच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta sogut pergetuya Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुन्हा जीवन बापा आमचे सोडून येपसो तुझ्या पुतान सुस्तल्या कष्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भो भगवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगाता तो विसून काडलेल्या दहिजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनोन स्वादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान तीर कर
तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरबंदरात जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनान बापाक दीर्घ उलो मारून सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस कायम दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर बाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माये मोगाचो एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. Jesus Christ, cuida da canção toda. Temos aqui no que é a extensão, tocar com o planteado nessas coisas. जावन आसात जेजू आज पयले पावटी भुरग्यांच्या काळजांत येवंक अत्रेगून आसचो. ह्या देवाचे शेळयेक सुम्याच्या आपोवण्याक आमकां भाग घेवंक आपोवणें दिलां. आमी जावन आसा सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आसा तुका राखो संतोष भरला काळजा जेजू तुये दायमो दुर्बोळ्या बिडारा रास तुगतायमो तुये वेगिये उड्या रुपाये आसा तुका राखो जेजू तुये काळजान मोजा अद्रेका सेवच्या तुका दादोशीक जीवनान तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका जेजू तुये काळजान मोजा अद्रेका सेवच्या तुका दादोशीक जीवनान तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका कलवारीच्या दोंगरार रगत तुझी वारो म्हज्या पातां खातीर मेलोय कुर्सा मरा तुये वेगिये कुर्बेन म्हाका लाभय सर्विकारा कलवारीच्या दोंगरार रगत तुझे वारो म्हज्या पातां खातीर मेलोय कुर्सा मरा तुये वेगिये कुर्बेन म्हाका लागय सर्विकारा जेजू तुये काळजान मोजा अद्रेका सेवच्या तुका दादोशीक जीवनान तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका ओंडे गुणगुणटा संतोषाची गाना सदां काळ हसिता तुका आराधना तुये वेगिये गोपान तुझ्यागी रवता तुझ्या ध्याना ओंडे गुणगुणटा संतोषाची गाना सदां काळ
तुझ्या ध्यानात जेजू तू ये काळजात मोजा अतिरिक्ता सेवच्या तुका दादोशी जीवनात तुझ्या जिणे सदा जाय तू म्हाका जेजू तू ये काळजात मोजा अतिरिक्ता सेवच्या तुका दादोशी जीवनात तुझ्या जिणे सदा जाय तू म्हाका संतोष भरला काळजात जेजू तू येताय मोग दुर्बोळ्या बिडारात रास तू करताय मोग तू ये बेगी उंड्या रुपारी आसा तुका राखो संतोष भरला काळजात जेजू तू येताय मोग दुर्बोळ्या बिडारात रास तू करताय मोग तू ये बेगी उंड्या रुपानी आसा तुका राखो जेजू तू ये काळजात मोजा अतिरिक्ता सेवच्या तुका दादोशी जीवनात तुझ्या जिणे सदा जाय तू म्हाका जेजू तू ये काळजात मोजा अतिरिक्ता सेवच्या तुका दादोशी जीवनात तुझ्या
Aloi kusamara Tu yevgi Kurben makabat Labai segitara Jesu tu ye Karsan mocha Atik taha Sim chatuka Dadu shika Jivnan tuja Chini sada Sai tu bangka मगला बापा पहिले पावटी जेजूक स्वीकार केल्ल्या ह्या भागी दिसा आमी तुका अर्गां दिता जेजू तूं सदांच आमच्या काळजांत राव आनी आमकां बरी भुरगीं कर अर्गां तुका जेजू आमकां देव बिरांतीच्या क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिल्ल्या खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता बापा आमकां मोगाळ आवय बापाय भाऊ आनी बहीण दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा आमकां पदर मधुर आनी सर कुटुंबांची सांदे दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू आमकां बरे पिरगास कुटाम पाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमकां दोतोन शिकोवन ह्या वर्त्या दिसा केल्ल्या धार्मीक भयण्या पासत बापा आमी तुजो उपकार बावरता आईचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां क्रिस्त प्रसादाचो संस्कार दिल्ल्या आमचे विगाळ बाप आनी सहाय्यक विगाळ बाप हांचे पासत आमी तुका अर्गां दिता जेजू बऱ्या गवळ्या आमच्या विगाळ बापान आनी सहाय्यक विगाळ बापांनी दिल्ल्या सर मार्गदर्शन आनी सहकाराक आमी तुका अर्गां दिता उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवन तुजेर आमचो भवर्त तीर केल्ल्या पासत तशेंच आमकां तुजी बरी भुरगीं केल्ल्या पासत जेजू आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता
प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा, हे सर्गीचे जवान आमकां पवित्र करूं जेजूच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमा तुज्या भुरग्यांचो एकवट थीर जावं आनी आख्खी तुजी पवित्र सभा भावा भयणीच्या मोगान सदांच वाडूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांनी आपल्या गळ्यान घालूंक आसच्या कोंत आनी बेंतिणेचेर आशिर्वाद देवा स्वामी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पस्को सोगत भक्तीन आनी बाबतान संभ्रमक तुवें आमकां फोव केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मन आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जमच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजो दयेन आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पयन संपन सर्गी राजांक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फोव कर. आमेन. हे समिया जेजू क्रिस्ता मनुष्य कुळाच्या सोडवंदरा, तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंत अमकारी मायेच्या मोगा पासून हो तुजो साकर आनी साकन थोड्या भक्तीन हे बेंतीन घालतली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिच्या विनतीन कोट्या दुस्मानांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुरपेन तांणी तीर रावून दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दयेन बसा.
आशीर्वाद घेऊन उभे राहा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या पात्रोनाच्या मनाक नव्यानाचे मागणी आमी करया. भाग्यवंता जुजे आमच्या कंदी दुकान आमी तुजे सचिन येता. तुझे भाग्यवान पत्नी मरिये सोवे आमी तुजी ससाय मागता. बापाय सारक्या मोगान तुवें बाळोक जेजूक पटलून धरलोय. त्याच परी आतां जेजून केल्ल्या अमलीक राखतान मला घेतलेल्या आमकांय तूं पाव आनी आमच्या सर्व गरजांनी तुजो आदार दी. भाग्यवान कुटुंबाच्या चतुर सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलोच करून घेतलेल्या लोकांक सांबाळ. आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां जैते भोवन कर. मगळा जुजे बापा जशें तुवें जेजू बाळकाक हेरोदेच्या पासांचो निबारलोय तशें जेजूच्या पवित्र सभेक सर वायटांतली राख. आमकां हर एकल्याक तुज्या मजतीन भाग्यवंतपणान वाडय आनी बरी जिणी जियोन बरें मोर मरून सर्गीचो सदां बाळसो संतोष भोगूंक पावय. आमेन. भाग्यवान जुजे आमा बासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फाव जमचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुवें भाग्यवान जुजेक तुज्या पुताच्या माये सोपती जावंक विंचून काडलोय. ताका आमी ह्या संवसारी आमचो राखणो म्हूण वंदिता. तो सर्गार जावन आमचो शारोती जावं. ताच्या मजतीन आमकां आनी सुमेस्त वावराड्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती दी. भाग्यवान जुजेक आमी मोरतेल्यांचो शारोती म्हणून मान दिता. ताच्या मजतीन आमा सुमेस्तांक तुजे भाग्यवान कुशेक कालती मान घाल. आमच्या आत्मे तुका उपसून दिवन मोरची कृपा दी म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजुजे तू मोगळ पात्रोन आमचो. शरोती तू आमचे पिरगजेचो. आमकां सुखा दुखा पाव तूं आमकां सदां आमच्या गरजा. हुस्को बापय जालय जेजूचो. सांबाळना चलय तूं सोम्याचो. वेंगेन तुजे धवर आमकां. तुजे जतने खाल राख आमकां. सांजुजे तू मोगळ पात्रोन आमचो. शरोती तू आमचे पिरगजेचो. आमकां आदर सुखा दुखा पाव तूं आमकां सदां आमच्या गरजा. मोगळ पुत्रा सोबे अकवार मोरी आशीर्वादी वामका. बगीन कुर्सेचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या स्मरणले बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.